गावपी तूं एक नासपेन हांव नासूंक शिकय तातूं गावूंक शिकय मोगा दोगांय मेळ्या सांगाता आयच्या दिसा वय मोगाचे न्हू दीस मंगळार आनी तुमी ट्यून इन केलां दायजी वर्ल्ड नासनारा नासनारी प्रो ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक हांव शायनी पिंटो मोगाचो स्वागत म्हणटा. आदल्या एपिसोडांत तुमकां उडास आसूंक पुरो विक्षकांनो आमी पळयल्लीं डान्सां गरबा टपोरी बॉलिवूड आनी फार्मर डान्स. पळया आयच्या एपिसोडांत आमच्या पार्टिसिपंट्सांनी कितें विशेश म्हणून हाडलां म्हणून मेळया आमी आमच्या पयल्या कंटेस्टंटाक. ताचेर न्ही पयलें आमच्या बोरेनरांची वळख करता. आमचे संगी आज आसात मिस्टर अविल डिक्रूज आनी मिस हर्शिल डिसूजा. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक म्हजो मोगाचो स्वागत. तर विक्षकांनो हांव रेडी आसा, आमचे कंटेस्टंट्स रेडी आसात, जजजय रेडी आसात. तुमी रेडी आसात गी? तरी घळाय करनासतना मेळया आमी आमच्या पयल्या कंटेस्टंटाक. हाय जनिशा. हाय मॅम. कशें आसाय? बरी आसा, तुमी कशी आसात? हांव हुशार आसा, थँक्यू. आज बारी सुबीत दिसताय, क्लासिकल अटायरांत आसाय. आमकां इल्लेशें सांगताय की तुज्या डान्सा विशयन? म्हजे टॉपीक सेमी क्लासिकल ताचे विशयांत इल्ले डान्स करूंक म्हण आयली हांव. ओके. तुजी पदां खंयची? सन्याची राती. ओके. तुका ते सन्याच्या रातीचे कॉन्सेप्ट खंय तो आयलें? ते म्हाका न्हिदतना सन्याची रातीचे सोपान आयलें तशें हांव सन्याची राती करूंक मेळ्ळी. वा वंडरफूल. मस्त क्रिएटीव स्टोरी तुजी. नायस. तुजी कोरियोग्राफी सेमी क्लासिकलाची कोणें केल्ली? संदू सरान. ओके. तूं पयलें सेमी क्लासिकल केलां हिंगी? ना, हें तो फस्ट टायम. फर्स्ट टायम करचें. वाव. ओके. ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाऊ एक्सायटेड आर यू टू परफॉर्म? 9. व्हेरी एक्सायटेड. नायस. ओके. तूं नर्वस मुनी आसाय गी कित्याक म्हणल्यार फर्स्ट टायम परफॉर्म करचें? पयलें ह्या स्टेजीर परफॉर्म केलां वय म्हण? वय. येस. तरी नर्वस आसाय गी आयच्या परफॉर्मन्साक फर्स्ट टायम करचें म्हणटाना? ना. ओके. नर्वस ना. व्हेरी नायस. आतां तूं रेडी आसाय गी? वय. सो देन ऑन द काउंट 3, 2, 1 नाचणारा नाचणारी प्रो. सान्याचे राती माडांचे सावळे सारेल्या सोबीत माणा हातात घालून हार नाचूया गावया घुमटाच्या मोदूर तालार. सान्याचे राती माडांचे सावळे सारेल्या सोबीत माणा हातात घालून हार नाचूया गावया घुमटाच्या मोदूर तालार. किरणा चंद्राची शीतळ घेऊया माथ्यार फुलांच्या वांगडा ढोलया वाऱ्या लहारार. किरणा चंद्राची शीतळ घेऊया माथ्यार फुलांच्या वांगडा धुळया वाऱ्या लहारार. रुखाचे तेंगशेर शेवण्याचो घोटे बिलांतूय गावदी गीता आमच्या सुरार. सान्याचे राती माडांचे सावळे सारेल्या सोबीत माणा हातात घालून हार नाचूया गावया घुमटाच्या मोदूर तालार.
जाऊया पिकाळ शेतात कोशेचे रोपल्या रोया कोरसा मळ्यात सुकण्याची भिरी मातली भोवळ रातली शेता फाटा बसून रुखा ओ चांदण्याचे राती माडांचे सावळे सारेल्या चोबीत माणार हातात घालून हार नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर तालात घुमटाच्या मधुर तालात घुमटाच्या मधुर तालात घुमटाच्या मधुर तालात हाय जिनिशा सेमी क्लासिकल फॉर्म कशें बघलें बघले फर्स्ट टाइम फर्स्ट टायम करची गी हां बाई ओके फस्ट स्टार्ट करतना बेन दिसले गी ना ते सुकले ओके नो प्रॉब्लम तुवें बॅकवर्ड एक बेंड करून एक स्टेप केले पळय इट वॉज रियली नायस ओके मस्त बरें आहलें एक्सप्रेशन्स आहले ओके बट ऑन एंड ऑफ एक पटी येता डिजपियर जाता ओके नेक्स्ट टायम फुल ऑन स्मायल दी कन्फ्युजन फेस दी नाका ओके यू कॅन डू इट बेटर कोत्ता न्हय येस प्रॉप बरें करून यूज केले तुवें येस ऑल द व्हेरी बेस्ट जेनिशा काल डल आसाय डान्स करतना आसल्या बरें आसा कांय जायना मिस्टेक जातात स्टार्टिंगाक केल्ले जालें आनी मोदें एक जालें मागीर तुवें कंटिन्यू केलें तें प्रकार न्ही यू डीड वेल विथ द रिंग्स हुला हूप काल ते केलें पळय तुवें रिंग्स म्हणटात पळय त्या बरें करून दोनी ते कोणाक करूंक जायना तें ओके तें बरें करून एक्जिक्यूट केलें आनी इवन दुसरें स्टायल काल जालें काय सांग तूं म्हाका काल सॅड जाल्लें जालें ना तुवें फस्ट टायम ट्राय केल्लें म्हणलें कोणें कोरियोग्राफरान केल्लें की तुका या कोरियोग्राफी बाय गे कितले दीस लागले तुका 2 हफ्ते स्टार्टिंगाक इल्ले स्टेप्स म्हळ्यार म्हाका क्लासिकल वेगी नेंगीन इल्ले डावट आसले देखून हांव हर्सल मॅमा कडेन उलोवन आहलो बट देन यू केम अप विथ दॅट ते बॅक बँड करून एक क्लासिकल हें केलें स्टेप्स मागीर ताजे उपरांत क्लीन आयले स्टेप्स आनी उपरांत बरें परफॉर्म केलें तुका हें स्टायल मेळून तुका कितलो राग येयलो की ना बेजार जालें इल्ले कस बघता म्हणून कळलें क्विट करी आम जालें गे ना ना गे येवी जाल्यार तुवें हें कर्ण जाल्या उपरांत तुवें मुखार राका आनी मुखल्या रावंडाक गेल्यार ताचो तितलो संतोश खंयच्याय दिना कित्याक तुवें गुंतून आतलें फॉर्म तुवें ट्राय केलें नेक्स्ट तुवें खंयचेय ट्राय करीत सो केदाळ एक कालें मेळटा चॅलेंजींग खाण घेवन एक्जिक्यूट करीत ओके हें बरें दिसता तुका फॉर्म तूं हें प्रॅक्टीस कर जाय पडटा कित्याक हातून तूं बेज आसता सगळ्याक क्लासिकल फॉर्म केम आसा जाल्यार ते उरल्याक पुराय हेल्प जाता तुजें स्ट्रेंथ कोर स्ट्रेंथ पांयाचें पुरा हेल्प जाता ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर हॅलो जियाना हाय मॅम कशें आसाय बरी आं तूं कशी आहा हांव हुशार आसा थँक्यू सो मच तूं आज मस्त क्लासीक सोबी दिसून आसाय तुजे आईचे कशिल्ले डान्स फॉर्म हिप हॉप हिप हॉप व्हेरी नायस तुका हिप हॉपांत किंचे प्र डान्स मुव्स गोत आसात हिप हॉप आमी ट्राय करचें फर्स्ट टायम ओके तरी तुका हिप हॉप कोणान शिकयल्लें राहुल दट्टून राहुल नायस आतां हिप हॉपांत म्हाका गोत्ता आसले बरी मस्त मुव्स आसात लायक मून वॉक बुगलू स्प्लिट्स फ्री स्टायल तितले पुरो आसा सो तुका हांतले किंचे प्र गोत्ता 6 स्टेप्स आनी दुसरे गोत्ता सो आमकां एक मूव करून दाखयत गे तुका येस म्हाका शिकयताय कितें स्टेप 1 2 3 4 येस परफेक्ट थँक्यू सो मच बारी बरें करून करताय म्हाका शिकयलें तुवें थँक्यू नायस आतां तुवें म्हणलें तुवें फर्स्ट टायम करचें म्हूण हिप हॉप प्रॅक्टीस करूंक कितलो वेळ काणी येयलोय 1 month 1 month बरें प्रॅक्टीस केलाय ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाऊ एक्सायटेड आर यू टू परफॉर्म दिस डान्स 9.5 10 9.5 10 wonderful okay now let me ask you on the scale of 1 to 10 how much are you confident about it 9 वडना बेजार ना थँक्यू सो मच तुका बरें मागता तुजें परफॉर्मन्स बरें करून जावन दी थँक्यू
हाय जियाना. हाय मॅम. हिपहॉप स्टायल मेळटाना कशें बगलें? म्हळ्यार न्यू स्टायल हांवें येदोळ करून नातलें. इल्लें कश बगलें. कशें बगलें? प्रॅक्टीस करतना सकड कशें बगलें? ना एक पटी गिव अप करया म्हूण बगलें गी जायना म्हज्यान म्हूण तशें कांय ना. व्हेरी नायस. ओके एनर्जी आले थ्रू आउट बरें नासलें तुवें. थँक्यू मॅम. इवन एक्सप्रेशन दिलें. कितले सेकंड कितले मिनिट्साचे डान्स हे? 1 minute 40 seconds. 1 minute 40 seconds. ओके इट वॉज व्हेरी नायस. थँक्यू मॅम. जियाना येस सर. मस्त व्हडलें जालें न्हू सॉंग. मिनिमम मिल्लेम न्ही चड आसा म्हणजे कांय पळोवंक म्हणून स्टार्ट जाताना तेंड जालें. हिप हॉप म्हाका आयलें कश जातालें देखून. तेंत रिपीट केलें जालें 2 पटी. न्ही कालाक म्हणल्यार एक एटलिस्ट 2.5 minutes तितले म्हणजे एज एक सॉंग. आनी आतां तुवें केलाय 2 minutesचे कितें 1.5 minute 2 minutes केलाय. बट वी हॅव टू जज यू बेस्ड ऑन दॅट. स्टार्टिंगाचे एक 30 seconds तुवें हातून रिबनान हें काडलें आनी देन उरलें 1 minute ना. सो केल्लें तुवें तें क्लीन आहलें स्टेप्स. ते तातूंत इजी ते एक्चुली 1 minute तुका फूल समा प्रॅक्टीस करना. ते 2 minutes केल्यार तुका इल्लें कश्ट जातालें बट एग्जिक्युशन ही कश्ट जातालें. परफॉर्मन्स बरें आसलें. तुजें फर्स्ट टायम गे हिप हॉप करचें? वय. तूं कोरियोग्राफर हातून शिकलें गे या? कोरियोग्राफ. ओके. कोरियोग्राफी बरी जाल्या आनी एग्जिक्युशनूय बरें जालां. बट नेक्स्ट टायम पळय एक 2.5 minutes मिनिमम ते आमी तुमकां दिता इंस्ट्रक्शन्स बट ते फॉलो करा. ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. तरणाटपणाचे मेळ्ळा देणे सुयोग आसा मजा मार. वय आतां हांव हें पद कित्याक सिंग करना आसा? कित्याक म्हणल्यार आमचे नेक्स्ट कंटेस्टंट मजा मारूंक आयला. येया ताचे लागीं आमी उलोवया. हॅलो. हाय. तूं खंयच्यान आयलाय? निर्मार्ग. निर्मार्गांतल्यान आयलाय. आयचे तुजे एटायर बारी सोबीत आसा. तूं कशेले डान्स फॉर्म करशार आसाय? अरेबिक. अरेबिक म्हणटाना तुका ती थॉट खंयच्यान आयले? ती चिंतप खंयच्यान आयलें अरेबिकाचें? लास्ट टायम हांव दुबय गेल्ली थंय इल्लें शिकोन आयलें. तेंच्यान इल्लेशें शिकून आयलें. वाव व्हेरी नायस. आमकां एक डान्स मूव करून दाखयताय गे? ओके करून दाखया पळय. वाव वंडरफूल. दॅट्स व्हेरी नायस. तुजे ते डान्स मूव पळोवन आमची वीक्षक पुरे जाण तकली घेवन पडटात पळय. डेफिनेटली. नेक्स्ट तुजी कोरियोग्राफी ह्या इतल्या सोबीत डान्साची तुवें केली गी शिकून जाले उपरांत दुसऱ्यांनी इल्लें हेल्प केलां तुका? दुसऱ्यान हेल्प केल्लें. कोणें हेल्प केलें म्हण आमकां सांगताय गी? जेसिका मेस्कित. वंडरफूल. तुवें इतले डान्स हें सोबीत इतलें बरें करून केलें तें प्रॅक्टीस करूंक तुका इल्लो वेळ करून येयलो गी ना लायक लास्ट टायम गेल्लें रप्पा तुजें परफॉर्मन्स प्रॅक्टीस जालें? रप्पा जाला म्हणना. सो तुवें कितले दीस काण येयले तुज्या रप्पांत? 1 week. 1 week. येस 1 weekan झटापट तुजें शिकून जालें. वंडरफूल. व्हेरी नायस. तूं बरें करून डान्स कर. हांव तुजे डान्स पळयतां मागीर आमी ओट्टू करया. ओके म्हाका शिकयताय न्हय? म्हाका आपूण व्हरताय गे नेक्स्ट टायम दुबय? थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. तुजें परफॉर्मन्स बरें जावं दी म्हूण मागता. देव बरें करूं. हॅलो एवरीवन. म्हजें नांव जावन आसा निकिशा आनी म्हाका हो अरब्यांचो गांव तांची संस्कृती तांचे नाच म्हळ्यार भारीच खुशी. देखून खंयचे पद हांवें आयकल्यारी ताचेर नस्सो नाच हांवें जावन आसा अरेबिक.
देणे सुयोगासा मजा मार फाल्यां किते गोडा चिंतला कोणे आयच्या दिसा मजा मार ह्या संवसारांत पावलक बारा स्वर्गाक वोची आसत दारा थिएटरा बियर बारा रस्त्यार दिसतात सुंदर तारा हे तरणाटपणाचे मिळा देणे सुयोगासा मजा मार फाल्यां किते घोडा चिंतला कोणे आयच्या दिसा मजा मार 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 बेली डान्स फमाद वय पूण अनेक फमाद नाच तांचो जावन आसा डाबके. वयताना चेडवांची तोंडा थोड्यांची तामशेल्ली बिंडा थोड्यांची पुडपुडीत बोंडा कोशीन दोलयतात बेंडा मजा मार 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 हाय निकिशा, हाय मॅम. अरेबिक स्टाईल कशें जालें तुका? तें मेळटना कशें जालें? ना करी येत म्हण बगले गी तितलें ना. ओके सोबीत दिसताय. थँक्यू. ओके मस्त बरें करून केलें. एनर्जी इल्लें तशी निशीन आहलें. ओके एक पटी येतलें ऑन एंड ऑफ आहलें. ओके स्मायल करून डान्स केलां. ओके व्हेरी वेल ट्राय. ऑल द व्हेरी बेस्ट. निकिशा अरेबिकांत आले एक 2-3 फॉर्म्स दाखयले. 3 स्टायल्स केले तुवें 2 स्टायल्स केले? 2 गे. ओके फस्ट तुवें ही अरेबिक स्टायल केली ती बरी करून एग्जिक्यूट केली. बट ओवरऑल कालें केलां जाल्यार इल्लें तें एटिट्यूड आनी तें केल्लें एक्सप्रेशन आसा न्हय नॉट एक्सप्रेशन दी एनर्जी दॅट वॉज लिटल मिसींग म्हणल्यार बरें जालें. तूं कालें कॉन्फिडंट आहलें की नासलें कालें सांग म्हाका. आसलें कन्फ्युजन आहलें गे मस्त बरयलें गे कोरियोग्राफरान म्हणल्यार ना गे ना. ओवरऑल कोरियोग्राफी वॉज नायस आनी तुवें दुसरे दुसरे स्टायल्स दाखयले. आमी आतां एकच करून फिनीश करता आमचेंतलें. बट यू यूज हें ते इंस्ट्रुमेंट यूज केलें आनी तातूंत एग्जिक्यूट केलें. सो पांयाक शिरकलें तुका कालें शॉल राग येयलो गे ना गे. ओके मस्तीस काडले गी म्हळ्यार तुमकां कितले की रावंड्स आहले न्ही करूंक मस्तीस काडले की ना ना गे. ओवरऑल एग्जिक्यूटेड वेल. इल्ली एनर्जी जाय आसली चिंच्या. ओके नेक्स्ट टायम करतना तेंच सांगचें हांवें एनर्जी गेला तुजे डान्स आनी की बऱ्या रितीन येता. एनर्जी म्हळ्यार स्टिफनेस आनी खंय तुका खंय प्र जाता थंय प्र घालूंक. ग्रेसफूल आहल्या कडेन ग्रेसफुलनेस करचें. ओके ऑल द बेस्ट. हॅलो पर्ल, हाय. कशें आसाय? हांव बरी आहा. तुमी कशी आहात? हांव हुशार आसा. थँक्यू सो मच. आज बारी सुबीत दिसते. तुका कोणें ड्रेस अप केलें? म्हज्या मम्मान. तुज्या मम्मान केलें. व्हेरी नायस. तूं मस्त सुबीत दिसते. आंजा बरी दिसते अबा. तुज्या आज आयचे डान्स किंचे तूं खाले थीम करून येवन आयलाय? वेस्टर्न स्टायल. वेस्टर्न स्टायल. वाव हांव वेस्टर्न स्टायलाचें मस्त आयकलां. मस्त फॉर्म्स आसात म्हणटा तातूंत खाले मस्त आसा. म्हाका गुर्तू ना. तूं सांगताय की म्हाका इल्लें? वन इज वॉल्ट्स, साल्सा आनी टॅप डान्स. ओके 3 सांगले म्हाका. आनी तू 3 पैकी तुजें फेवरेट खंयचें? साल्सा. साल्सा. तू साल्सा म्हणटा इतलें एक्सायटमेंट आसा गे तुका मस्त लायक म्हणचें म्हाका इल्लेशें दाखयताय गे कर ना.
परफेक्ट लवली वॉट अ डान्स मूव तशें म्हणटना तुका साल्सा विशयांत आनी किल्ली माहीत गोत्ता सागी वय तांतून आमी ओनली लायक आमचे हिप आनी अप्पर बॉडी यूज करतात तांतून मस्त फ्लेक्सिबिलिटी जाय ते करूंक वंडरफुल वंडरफुल तुवें आतां म्हणसर वेस्टर्न स्टाईल वा साल्सा स्पेसिफिकली केला हिंगे लास्ट डान्साक इल्ले साल्सा ॲड करून इल्ले वेस्टर्न आनी सम फ्री स्टायल्स आनी पुरो ॲड करून लायक पुरो ऑल केल्ले ऑल इन वन Okay, nice, wonderful. You're very confident and you have done it wonderfully and you're well practiced, I believe, right? येस You're very confident about it. थँक यू Yes, you will do great and I want you to perform very well. We'll all pray for you. Definitely, all the very best. Thank you. हाय पल हाय मॅम वेस्टर्न स्टाईल मेळ्ळे उपरांत कशें बगलें बरें बगलें ओके कोण तुजो हिरो सराक दाखयलें सर दाडा ब्रदर सकडा नायस कॉस्ट्यूम सिलेक्शन कोणाचें मम्माचे मामाचें ये मुझे पार्टी वेयर ड्रेस ये पूरा शाइनिंग तिने ॲड केले ॲड केलें वाव व्हेरी नायस क्रिएटीव ओके ऑलवेज डिफरंट आसता कॉस्ट्यूम तुजें व्हेरी नायस एक्सप्रेशन एज ऑलवेज ब्युटिफूल थँक यू एनर्जी व्हेरी नायस ओवरऑल इट वॉज टू गुड थँक यू तिने पुरो सांगून जालें तिने सांगला बरी कॉस्ट्युम्स आनी सिलेक्शन पिंक इट वॉज एंड विथ द सिल्वर कॉम्बिनेशन आसा न्हय बरें दिसता आनी वेस्टर्न स्टेप्स तुजे जाल्यार न्ही क्लीन आनी नीट आहले खंय चड हेवी कांय करूंक वचूं ना तूं बट स्टील इट वॉज व्हेरी क्लीन एंड नीट आनी बेलून थोडे कडेन यूज केले आनी ते हाचे पुरा स्टेराचे सिक्वेन्स आनी पुरा बॅगाचे हार्ट सिक्वेन्स सो कोरियोग्राफी तुका कोरियोग्राफर आसा मू Yes, sir. ओके तांणी बरें काम केलां एक्चुली यू आर इम्प्रुवींग यू आर बिकमींग वन ऑफ द स्ट्रॉंग कंटेंडर्स एक्चुली पळोवंक गेल्यार सो कीप इम्प्रुवींग आनी पुरो नेक्स्ट रावंडाक वचून येता आनी की टफ 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 दिवन तोस सोडनाका येते ल्हान म्हूण सोडनाका ओके sir. ऑल द बेस्ट थँक्यू सर ವೀಕ್ಷಕನೋ
आयसो आंकडो बारीच अपुरबायसो आसलो आनी हर एकल्या कंटेस्टंटाचे परफॉर्मन्स मायंड ब्लोईंग आशिल्लें. ती ते स्टेजीर डान्स करता आसतना हांव बॅक स्टेजीर डान्स करना आसली. म्हजे पाय धरणीर नातिल्ले. कितलो हांवें हो एपिसोड एन्जॉय केला तितलो तुमी घरा बसून एन्जॉय केला म्हणपात येता. आनी आज परफॉर्म केल्ल्या आमच्या कंटेस्टंट्सांक देव बरें करूं. आनी ह्या एपिसोडाक वरवणी केल्ल्या आमच्या जजींग पॅनलाक तुमकांय देव बरें करूं. असलेच धमाकेदार डान्स परफॉर्मन्सीस काणून येवच्या मंगळारा हांव तुमचे मुखार येतली. तेदोळ म्हणसर निरंतर मनोरंजना खातीर पळयते रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7 नाचणारा नाचणारी प्रो. देव बरें करूं.